होणा सत्तरीतल्या सुक्राफ्ट पेपर मिल कंपनीक लागून सरभोवतणच्या वाठारात प्रदूषण बरेच वाढला। काळो धुंवर, धुल्ल आणि उदकांत वचपी धोकादायक रसायनाक लागून लोकांचो जीव धोक्यात आशिल्ल्याची कागाळ थळाव्यांनी केली। याच कागाळीच्या आदाराचेर बुधवाराक गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी ह्या वाठाराची पळोवणी करपाक आयले। मात आता ह्या पेपर मिलाची पळोवणी केल्या उपरांतूच कितें तें स्पश्ट जातलें अशें कळटा। मजगतीं मंगळारा याच मिल कंपनीची तेलाची टाकी फुटून धोकादायक रसायनांनी भरिल्लें तेल मुखेल रस्त्याचेर पडिल्लें। आमी काय तेजेर एक्शन घेवंक ना, पण हांगा काल पेपर मिल कंपनीसून एक काळ्या कलराचो रेबो ऑयल कशी चिकट रोडाचेर येयल्ली व्हांवून। ते कितें तें कळनासलें, पण काळें काळेंच आसलें, ऑयली आसलें सगळें। एके वटेन रेबो काळो रेबो कसो दिसतालो, काळी ऑयल कशी डामर टायप आसलो। सो तुम्ही पंचायतीन कितें तेजी एक्शन बी घेतली रस्त्यार बी आयना म्हणून? आमी MLAक कळयलां त्या प्रमाणे MLAन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय कळयलां। आज पोल्युशन कंट्रोलचे जे आयले पळय तेन्ना तुमी घराचें इन्स्पेक्शन केलें, हय। तेजी कितें आतां हें केलां फुडें? ते घराचेर तांकां दाखयलो आमी काळो एश कसो पडटा तो। काळो काळो एश पडटा आनी कार्बन सारको काळे कीट पत्रे, लोकांचे फ्लोर सगळे काळे काळेच जाल्या। चलत जाल्यार पांय काळे किट्ट जाता। तेंच्यांनी स्वता चलोवन पळयले, तेंच्यांनी आपल्या पांयाचे फोटोय काडून पळयले। आपुणूय तेंच्यांनी हात लावन सगळी ती एश पयली आनी आपल्या हातांचेय फोटो घेतले। लोक ओगिना, लोक कंप्लेन्स करता। आतां हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वाले एक दोनदा आतां इन्स्पेक्शन जालें, आतां थर्ड टायम आज येयले ते कसो रिपोर्ट दिता तेजेर डिपेंड आसता। आतां तेंच्यांनी सारकें इन्स्पेक्शन केलां आनी तेंच्यांनी हे डिटेलान हो कसलो एश, हेच्या पासून कितें लोकांच्या जिवनाक हानी जातली हें जर तेंच्यांनी क्लियर रिपोर्टान घालीत जाल्यारूच हेचेर सारकी योग्य ती कारवाई जातली। तुमचे आतां कंपनी खातीर तुमच्या घरान अशें धुल्लो येता म्हणटा न्हू, कितें जाता? फक्त काळो धूर येता, त्याचे कण पडटा सगळं आणि घरात न्ही सगळं काळे काळे लेप धरता। चोळल्यार न्हू तो धुल्यार सगळं काळे काळे उदीक येता। आमी कितें करपाचें? तुम्ही आता एक कंपनीचे म्हणजे कंप्लेंट्स बी दिल्या? हय दिली, फायल दिला करून। हे सगळे तुमचे ते चोडण करणं घरा आणि ते सगळ्यांच्या घरान सेम तशेंच जाता? सगळे तसेच जाता ह्या वाड्यार। ह्या वाड्यार हे तुमचे घर न्हू? सगळं धुल्लो असो डेली जाता घरान बी भितर सगळ्याक? तुम्ही आता ते धुल्लो येता न्ही तेजे ते सगळे आणि घरान सेम अशेंच जाता? सेम फ्लोर एवरीडे क्लीन केलं जाल्यार दुसरे दिसा परत तशेंच आसता। तुम्ही आता हांगासर तुमच्या फाटल्यानच आतां कंपनी आसा, सो तुमकां हांगासर तो वास येता आणि धुंवर हे धुल्ले हेच सगळे येता। हय, सो तुमी कंप्लेंट्स बी दीत आसा? दोन तीन वर्सां पयलीं दिल्ली कंप्लेंट पंचायतीन। हां, आतां परत आनी आमचे मेंबर आतां परत एक्शन हय, कितें रिएक्शन जावपाक जाय तेजेर? हय।